SC ST लोकांगेर वचून जेवपाचो शो करचे परस तांच्या घरांनी सोयरीको वरात, त्या समाजाकडे नाती जोडात। बीजेपीचे फुडारी ST SCंच्या घरांनी वचून जेवपाच्यो कार्यावळी करतात, ताचेर आमदार रवीचो बीजेपीक सल्लो। जेवपाचो स्टंट करचे परस तांचे प्रश्न तडीक लायात म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारान तोमणो मारलो। जून महिन्यात SC ST लोकांगेर स्वता वचून जेवण खावन कार्यक्रम करात म्हणून केंद्रीय बीजेपीन पार्टीच्या फुडाऱ्यांक फर्मान काढला। गोंयांत कांय फुडाऱ्यांनी ते प्रमाण त्या समाजाच्या घरांनी यो वच सुरू केला। रवी म्हणटा असले वेले वयर पॉलिटिकल स्टंट करून कांयच जावपाचें ना। तुम्ही आता म्हणटा ते तेंचे थंय तुम्ही जेवपाक गेले, ओके तुम्ही जेवपाक गेले म्हणजे त्याच तुमच्या घरांनी ST OBC SC सगळे तरी तुमच्या घरान जेवण करता, तें जेवण तुम्ही डेली ते जेवता। कामां ते लोक आसता, डेली तुम्ही जेवता तेंचे म्हणजे ते जेवता आसतना हे आनी कितें मदीं आनी कितें तुमकां आमकां दिसता की तेणी एक त्यांची चली किंवा चलो शिकलेला तांकां चली दिवची, चलोय व्हरचो, चलोय म्हणजे एक चली दिवची चल्या त्यांच्या, आनी एक चली त्यांच्या घरची एनी हाडची आनी बरें लायफभर जेवण बरें जेवचें कितें रे जाल्यारच खरें। तुम्ही आतां म्हणटा तांकां टेबलार ते वाडक आतां सगळ्या लोकां कडेन घरांनी टेबल आसा, टेबलाचेर जेवता पूण तुमी तांकां सकयल जेव म्हणटा जमनी बसून आतां परते हय म्हणजे हें बराबर ना तेंचें। तांकां सांगा चल तुमची एक चली एक चलो आपणाली चली एक घे तुमी, आपणाली तेंचो एक हाडाक चलो किंवा चली चोळक जोळया तेन्नाच खरें तुमी ST SC गॅप मदीं आहा कास्टा मदीं डिलीट करा म्हणटा काडून उडया। हय 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 सारकें हें केलें जायत जाल्यार डेफिनेटली सगळे BJP लिडरांक सामकी सलाम। विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारानूय बीजेपीक बरेच तोमणे मारले। तो म्हणटा जेवच्या खावच्या परस तांचे प्रश्न तडीक लायात। जेवण वचून करप, घरांनी वचप, इलेक्शनाक वचून वयता आसतना कोण घरान वयतात, आतां वचप मुद्दम वचून आनी ते घरान तेंचे जेवण करप हें मोठी काम अशें न्ही। हें फक्त म्हाका प्रसिद्धी मेळोवपाचें काम। प्रसिद्धी मेळयतली मेळोवन फायदो कोणाक? त्या लिडराक फायदो जातलो, त्या पार्टीक फायदो जातलो, त्या लोकांक फायदो कितें? जेजे घरांनी वचून तो मनीस जेवता ताका मातशें बरें दिसता की मोठो मनीस येवन आपल्या बरोबर जेवलो, आपल्या बरोबर जेवणाक बसलो, हेजे भायर तांकां फायदो कसलो जालो? तर ते जेवणाचें हें पब्लिसिटी हें करनासतना म्हाका दिसता तेंच्यो अडी अडचणी कितें, तेंचे मुळावे प्रश्न कितें, ते सुटी कितें करपाक जाय, कितें उरलेले आसात हाजे कडेन तें जाणून घेवन त्या गांभीर्यानी जर म्हणजे सुटी करपाचो प्रयत्न जायत जाल्यार म्हाका तातूंतल्यान तांकां कितें तरी मेळोंक शकता। हें फक्त पब्लिसिटी म्हाका दिसता हें देखाव फक्त। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी। गोंयच्यो 186 पंचायती 11 जूनाक वेंचणुकेक वतात, तातले फक्त 7 पंचायतींचे 10 वार्डांची 1 जुलयाक वेंचणूक। 5288 उमेदवार रेसीद आसात। 1467 वार्डांनी दर एकलो उमेदवार आपुणूच येतलो म्हूण नेटान कामाक लागला। निकाल कितें तो 13 तारखेक लागतलो। संतोष दिवकार हडफडे पंचायतीचे वार्ड नंबर 7 रावला, ताचो खंय टुरिझम आनी लोकांच्या हेल्थाचेर फोकस। ह्या इलेक्शनाच्या निमतान हांवें म्हाज्या गांवांत आतां पळयलां जे डेव्हलपमेंटाचे विशय काम जे जावंक ना, उदरगतीचेर काम केन्ना अजून पर्यंत काम करूंक ना, तेचेर हांवें उदरगतीचेर काम करपाक हांवें म्हाजो विश्वास दवरला। पयली गजाल म्हटल्यार आमच्या गांवाची म्हटल्यार टुरिझमाच्या सेक्टरान जो आमचो विकास जावंक ना त्या विकासाचेर हांवें पयली भर दिवपाचो हांवें विचार केल्लो। हेल्थ जो अत्यंत गरजेचो आसा, आमचो प्रायमरी हेल्थ सेंटर जो आसा आयज तो नांवा पुरती आसा। म्हाजे विचार अशें आहा की हेल्थाचे डिपार्टमेंटाच्यान थंयसर तो प्रायमरी हेल्थ सेंटर मच फंक्शनींग चड फंक्शनिंगाच्या हेचेर सारको मल्टी फंक्शनिंगाच्या हेचेर तेजो हे करचो। तुळशीदास प्रभू उसगांव पंचायतीचे वार्ड नंबर 11 रावला, गांवच्या लोकांची कामां करपाचें उतर ताणें दिलां। हांव तुळशीदास नारायण प्रभू वार्ड नंबर 11 म्हाका जवळ जवळ 6 वाडे लागता। झरचेवाडो, मेडेतेमी, गोसावाडो, गांवकाराडो, उडी, कल्लप अशे 6 वाडे म्हाका लागता। आनी 6 ठिकाणी म्हाजी काम करपाची जी एक पद्दत आसा ती बाकीच्या आमच्या पंचा पेक्षा म्हाजी वेगळी पद्दत आसता। हांव आज जर कोणी जर चवकशी केली जाल्यार पंचायतीन वचोन पंचायतीचो फंड कोणी जास्त येलो तर ह्या म्हाज्या वार्डाक जास्त फंड हाडलो अशें तुका कोणीय सांगूंक शकतले। हांवें इलेक्शनाक गेल्या 20 वर्सां पयलीं फॉर्म भरच्या पयलीं प्रत्येक घरान नळ संडास दिवपाचें काम हांवें केलां आनी मागीरूच हांव इलेक्शनाक रावलां।
आनी ताका लागून लोकांनी जो म्हाका तेन्नाच्यान जो कौल दीत आहा तो आज पर्यंत म्हाका कौल दीत आसा. आज लोक खुबशे उलयता MRF कडल्यान आमी लेटर घेतलां की 80% भुरगे हेजे मॅनेजमेंट ऑपरेटर सोडून 80% भुरगे मॅनेजमेंटाक घेतले हे तेंच्यांनी आज आमकां लेटर दिलां. लोकांनी जरी कितलोय बोवाळ केलो आमकां फरक काय पडना. आमी कोणाच्या च्याच्या पाकिसांवान ना. हांव खंय रावन सांगूंक शकता, म्हाका कोणी आपयलो खंयसर जाल्यार हांव सांगूंक शकता. गांवच्या लोकांनी म्हाका जो आतां उबो राव म्हणून सांगला आनी हांव तेंच्या आदाराचेर रावला. हांव स्वता जावन असो रावूंक ना, कारण म्हाका लोकांची कामां करपाची उमेद आहा. आणि तेणी अशें आमचे समाजकार्य अशें कार्य भरपूर केल्लें आसा. आनी तो जेन्ना एक मिस कॉल सुद्दां जर मारीत न्हू ताका जाल्यार तो रोकडो धांवता आनी कोणाचें काम करपाक केन्नाच फाटीं सरना. तेच म्हटलं की आमच्या आता धरच्या वाड्यार तेणी म्हणजे आमचे धरच्या वाड्यार आमचे एक स्मशानभूमीचे एक केलें आहा घेतलेलें आहा हातीन आनी एक रोड केला आनी एक गटर बांदलेलें आहा. कित्याक आमच्या वाड्यार असो त्यांनी प्रोग्रेस केल्लो आहा. हांव विदेश वासुदेवनाक उडये वयलो. तर आमचो कॅन्डिडेट जो आसा तुळशीदास नारायण प्रभू हो गेली 15 वर्सां आमच्या वार्डाचो पंच आसा. पयलीं तो झेडपी आसलो, मदीं सरपंच आसा, आतां विद्यमान पंच आसा. तर हेज्या फाटल्यान आमी रावपाचें एक प्रमुख कारण म्हटल्यार हो पयल्यान पयलीं म्हटल्यार बऱ्या वाट्याक लोकांक पावपी आनी मेन म्हटल्यार प्रत्येक वाड्याक आमकां जवळ जवळ 5 ते 6 वाडे लागता. उडीवाडा, कल्लप, गांववाडो, झरचोवाडो, मेडितेम आनी गोसावाडे अशे आमकां 6 वाडे लागता. रत्नाकर परब फात्रेकार उसगांव पंचायतीचे वार्ड नंबर 7 रावला. पंचायत वाठाराचो ताणें डेव्हलपमेंटल प्लान सांगलो. ह्या फावटी रेखा वेलिंगकर म्हजे बायलेक रत्नाकर फात्रेकार हाणें उबी केल्ली आसा. फाटलीं 5 वर्सां रत्नाकर फात्रेकार आमच्या हितून नासलो. 4 वर्सां पयलीं 5 वर्सां पयलीं आसलो. 5 वर्सां तो नासलो. तेन्ना ह्या 5 वर्सांनी कितें जालां पळय न्हू हांगा तिस्कार तें आमकां दिसलें आनी लोकांकूय खबर आसतलें. कित्याक तें आमी फुडें सरल्या आनी आमकां रत्नाकर फात्रेकारान फुडें काडल्या. हांव सांगूंक इतकें इच्छिता आमचो रत्नाकर फात्रेकार गेले 25 वर्सां हे राजकारणांत पंचायतीन सरपंच जालो, उपसरपंच जालो, खूब ताणें पदां भोगलीं आनी आमचें खूब कार्य बीन केलें. जेन्ना तो सरपंच जालो तेन्ना आमचे घरादारां आमचे रजिस्टर केलीं. मुलादीक सावन आमचे जाग्याचे सबंद आमचे प्रश्न मिटयले. हेजे मुखार कोणेंच कितें आमकां केलें ना आनी कोणें केन्ना विचारलें बीन ना. तर आमचो एक दयावंत तो रत्नाकर फात्रेकार म्हणटा एक दयावंत सगळे गोर गरिबां पळोवना तो. ताका कर्नाटक परतो निवडून हाडचो ही म्हाजी इच्छा. हांव 8 नंबर वार्डान रावला आनी म्हाका रत्नाकर फात्रेकारान उबें दवरला. तेन्ना तुमी म्हाका मत दिवचें आनी कपाटाचेर मारचें. प्रत्येक वोटारान विचार करपाचो की काम करणारो कोण आहा आनी आमी कितें केलां तें पळोवन फुडें वोटींग दिवपाचें. म्हाका आत्मविश्वास आसा की लोकांनी लोकांच्या हेजेर की म्हाजो विजय जातलो निश्चित ही म्हाका आत्मविश्वास आसा. जशें पळय आमकां सगळ्या लोकांनी वयतूंक आमकां बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा. हांव 7 नंबरान रावल्लो आसा. 8 नंबरान आमी रेखा वेलिंगकर म्हणून दवरलेली आहा. म्हाजे 7 नंबरान बावली रेखा वेलिंगकर म्हणटा तिचे कपाट आहा चिन्ह आनी 9 नंबरान आमी उल्हास सतरकार म्हणून दवरलेलो आसा. तेजे आहा डेक्स कुलबाग. जुजे दोरोत सांकवाळ पंचायतीचे वार्ड नंबर 7 रावला. हे ताचें पयलेंच पंचायत इलेक्शन. हांव जर येयलो जाल्यार होरेंच एफर्ट करतलो पंचायत घर बांदून आनी बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर घालून. हांवें चोयलां हांगासून लोक पंचायतीन वयता ते बाबडे तिंगा चिड्डोता आनी कितें जाता नको. उदक पिवपाचें कांय ना तांकां फॅसिलिटी आनी खरेंच पंचायतूय पयस आसा. सो जाणें वडील आसा ताणें चिंतपा जाय आमी गरीब लोक आहा तांकांय हेल्प करपाक. लोक आख्खे संवसाराक आमकां जुवारीनगर स्लाम एरिया म्हूण पाचारता तें रॉंग. पाचारता लोकांक आपणे पोटाक लागून ते स्लाम केले खरें पूण आमचो कायदो आसा त्या लोकांक हेल्प करूंक आनी ते स्लाम आहा ते बरे भाशेन हावजींग प्लॅन करून गव्हर्मेंटा लागीं आमी वचोन मागपाचें आनी ते बरी हावजींग फॅसिलिटी तांकां दिवपाच्यो. हो म्हजो मुर्दो आसा. कोरगांव पंचायतीच्या वार्ड नंबर 2 नरेश कोरगांवकार उबो रावला. नरेशाचो अजेंडा विकासाचो. म्हजें नांव नरसिंह भाटलेकर बालगजान. जो आमकां कॅन्डिडेट मेळ्ळा तो असोच मेळोचो आनी बरी कामां करून तेणी दिवची इतलें. आमकां येवपा आतां कॅन्डिडेट उबो रावलो आसा तेणी आमकां बरें करून हेल्प करपाक जाय आनी ताका सगळ्या जाणांनी निवडून हाडपाक जाय इतलेंच आमचें हें आसा.
आनी म्हजो विकास हो मेन हें आसतलो. आनी हांगा चड प्रॉब्लम हांव उदकाचो. उदक 24 वरां हें करपा खातीर हांव चडांत चड भर दितलो 24 वरां उदकाचें. आनी शौचालय प्रत्येक घराक शौचालय येतलो की हांव निवडून येयल्या उपरांत शौचालय हे पयले सगळ्या घरांक हांव मेन दितलो. आनी कचराचो प्रकल्प कचरे किंवा हे गटार बीन हे आहा पळय ते स्वच्छ करतलो हांव सगळे. म्हाजें चिन्ह आसा बावली. बावली हे चिन्ह आसा आनी लोकांनी बावलेचेर मत घालून म्हाका निवडून हाडपाचो हांव लोकां कडेन आग्रह करता, विनंती करता खंय खंय. मोरजे पंचायतीच्या वार्ड नंबर 4 सतीश शेटगांवकार उबो रावला. विकासा खातीर लोकांनी निवडून दिवचो म्हूण सतीश शेटगांवकाराचो उलो. म्हजें नांव सतीश सीताराम शेटगांवकर. हांव वयल्या वाड्या पंचायत इलेक्शना वार्ड नंबर 4 इलेक्शनाक रावला. आनी चिन्ह म्हजें आसा बॉल. बॉलाक ते शिक्को मारून म्हाका भोवमतान निवडून दिवचो. आनी ज्या पद्दतीन 15 वर्सां पयलीं जो मोरजेचो डेव्हलप केला त्या पद्दतीन फुडें आतां परतून निवडून येयल्या उपरांत डेव्हलप करपाचो प्रयत्न करतलो. आनी 11 तारखेक आमचें इलेक्शन आसा. 8 तारखेक स्टार्ट. त्या दिसा बॉलाचेर शिक्को मारून भोवमतान निवडून दिवचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक ब्रेक.